गोंया ह्या दिसा बाजार डे चालू आसा शाळेंनी. खंयच्या शाळेंक. हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संडे आणि सकाळची न्ही आता ऑलमोस्ट 10:30 समथिंग जाल्या. आणि जस्ट आता तुम्ही व्हिडिओ स्टार्ट करची पयली क्लिप पयलो पळय तो पळोवन तुमच्या मायंडान बीन थॉट येयलो आसतलो की आयज हो सकाळ फुडें बॅग घेवन खंय वता आनी हो गेलो जाल्यार हांव घरा कडेन खंय म्हळ्यार कितें करता काय म्हणून. तर ॲक्च्युली सांगपाची गोष्ट म्हळ्यार अशी की आयज संडे आणि तुमकां सगळ्यांक तर खबर आसा की संडेक आमच्या विकली मार्केट जे आसता पळय तें आसता. एवरी संडेक न्ही इवनिंग हांव मार्केटान वता, भाजी बिजी जें कितें आमकां विकली फ्रुट्स वेजिटेबल्स लागता ते हाडटाले न्ही. आयज हांव वचना, आयज हेका हांवें चॅलेंज दिल्या की तूं हाड जें कितें लागता पळय न्ही तें अशें म्हणून. ॲक्च्युली जालें कितें जाणा, सकाळीं न्ही अशेंच आमी उठून ब्रेकफास्ट करता तेन्ना डिस्कशन चालू जालें आमचें की संडे मार्केटांक वचूं जाय अशें तशें म्हणून. सो डिस्कस करता करता तेणी चॅलेंजीचेर पडलें. हांवें एका म्हटलें की आयज सगळो बाजार जो आसा पळय न्हू तो तूं कर, हांव तुका सांगना की कितें जाय, कितली क्वॉन्टिटी जाय, कशें जाय, कांयच सांगना. तूं फ्रीज ओपन कर, पळय भाजी कितें आसा कितें ना, कितली क्वॉन्टिटीन आसा जी आसा ती, आनी ते अकॉर्डिंग तूं ठरय की कितली भाजी आनी कितें हाडपाक जाय तें अशें म्हणून. सो तेणें बीन आचार विचार कांयच केलें ना, डायरेक्टली चॅलेंज जी आसा ती म्हाजी एक्सेप्ट केली आनी न्हावन धुवन देवाचें पिवाचें सगळें केलें आनी आतां मार्केटान गेलां की हय आपूण हाडपाक शकता अशें म्हणून. हांवें बी म्हटलें हय चल ओके हाड. आनी कितें आसता खबर आसा, ही एक चॅलेंज जालीच. सेकेंड थिंग म्हटल्यार कळपाक बी जाय, म्हळ्यार अशें करून की घरां कितें लागता कितें ना हेजी मातशी नॉलेज बी आसपाक जाय न्ही. लास्ट टायम जेन्ना एकदां न्ही दोन संडेक हेका हांवें अशें करून हांव वचून आसलेलें हेकाच धाडलेलें. सो तेन्ना तुमी पयली रासभर कशी भाजी आनी कितें कितें घेवन येयल्लें तें हें ना कितें म्हणटा तें अदमास ना की कितली लागतली कितें तें. सो तेका लागून तेका हांवें आयज सांगलें की तूं फ्रिजान पळय कितें आसा आनी कितें ना तें, आनी तेच्या भायर मागीर जें कितें लागतलें अशें तुका दिसता जितली क्वॉन्टिटीन ती घेवन यो अशें म्हणून. हांवें न्ही तेका क्वॉन्टिटी आनी आयटम्स कितें कितें जाय पळय तें मेन्शन करूं ना, तूंच हाड म्हटलें, पळोवया कशें कितें घेवन येता. आतां तेणें चॅलेंज तर एक्सेप्ट केल्या म्हणटगीर होप करता की जशें कितें जाय तें हाडटलें. अशें ना की तेका सामकेंच कळना अशें ना, तेका बरी नॉलेज आसा भाजी बिजी हाडपाची अशें करून. बार्गेनींग बी मातशी आमच्या भशेन परफेक्ट कळना बट मातशी बार्गेनींग बीन तो करता अशें करून. सो कित्याक तेका पयलींचो एक्सपिरियन्स आसा न्ही हें सगळें हाडपाचो करपाचो लग्ना पयलींचो तेका लागून. सो पळोवया, हांवें तेका चॅलेंज दिल्या, तेणें ती एक्सेप्ट बी केल्या. सो आतां कशी कितें तो फुलफील करता ती चॅलेंज, तो सक्सेसफूल जाता काय ना तें आतां तो येतगीर कळटलें. सो तो येवच्या पयलीं हांव सगळें म्हाज्या भितरलीं कामां जी आसा पळय ती करून घेता. सो नुस्तें हाडपाक लागून तो आतां सकाळचो वचपाचोच आशिल्लो. सो तेजेरूच आमचें डिस्कशन जावन ही चॅलेंज जी आसा पळय ती तयार जाली. ओके पळोवया नुस्तें बी घेवन येतलो आतां कितें हाडटा कशें हाडटा तें पळोवया. आनी जें कितें तो घेवन येतलो पळय तें सगळें तुमकां दाखयता. पळोवया म्हाज्या खातीर आनी तुमच्या खातीर कितलें शॉकिंग आसतली ती आयचो चॅलेंज व्हिडिओ. कितले आसा ते दोन कशी त्यो 20 रुपया एक ही फुल्लेली भाजी. हांव जाणाच आशिल्लें तूं कितें ना खंय कितें ना कितें करतलोच म्हणून. कित्याक भाजी ना आशिल्लें हाडप न्ही आशिल्लें, आयज संडे न्ही हरशीं म्हणून. जाल्यार ही ऑलरेडी जीव सोडलेली भाजी जून आसती शाणा भाजी. सो ओके हें पळयात सामान बॅगांतलें दाखयता तुमकां. हांवें न्ही तेका कांयच सांगूं नाशिल्लें कितें जाय कितली क्वॉन्टिटी जाय कांयच सांगूं नाशिल्लें. जस्ट न्ही तो आपल्या हितून घेवन आयला. ओके सो मेन म्हटल्यार ही न्ही हांगासर तांबडी भाजी हाडल्या. बट तांबडी भाजी जी आसा पळय न्हू ती सामकी जून आसा, इतली बारीक आसा बट जून आसा. ही पळयात भाजी मोडना सुद्दां, सामकी जून आसा. तर हांवें म्हटलें तेका एक कसली लिफी वेजिटेबल मेळ्ळ्या हाड अशें म्हणून. गांवठी ती घेवन बसता पळय काणकोणची लोक थंय सदाशिव गडार घेवन बसता सकाळची. सो तेंचे कडल्यान हाडला खंय बट भाजी सामकी बरी ना. 20 रुपया चुडी खंय आतां इतली 2 चुडी हाडल्या तेणें 20-40 रुपयान. तिचे कडेन 10 रुपया चेंज ना म्हणून तेका हें दिलें खंय
10 रुपयाची फाती पिशा बोलायची. ती कानाक घालपाक आयकना आनी कानाक घालून घेवपा बी आयकना मागीर कसोच. सो ओके चल हें हाडला 50 रुपीजाचे. नेक्स्ट हांगासर 1 किलो कांदे हाडल्या, 1 किलो बटाट हाडला आनी हे गाजर बरें आसा फ्रेश सारके वेचून काडून हाडले दिसता. 1/2 किलो आसतले गाजर. हय रे फोनार उलयता. सो हें गाजर हाडला 1/2 किलो. टमाट हाडला. टमाट आय थिंक 1 किलो बी आसतलें. हें मायज असो दिसता 1 किलो मातशें. मे बी 1 किलो आसतलें टमाट. सो टमाटा सेपरेट पिशव्यांक घालून हाडला कित्याक ही भाजी सगळी अशीच बॅगान घालून हाडलेली. नेक्स्ट हांगासर 1/2 किलो हें आसा काकडी. सो काकडी हेका लायक काकडी बी, म्हाका आवडना काकडी बिकडी खावपाक. सो हेणें ती हाडल्या. कोथमिरेची 1 सुडी घेतल्या. आतां कशी ती विचारुना हांवें तेका. हें हाडलां. तेज्या भायर डाळीम आसा. हें हांगासर 1 किलो आसतलें. लिंबू कितल्याचे रे? अरे बाबा 50 रुपयांक. मातशें ओपन कर हे. पळोवया कितले आसा ते. भाजी सामकी तूं कानाक घातली तेणी. हा कितले आतां 50 रुपयांक 6 8 2 2 4 5 6 7 8 बरे आसा. मोठे बीन आसा सामके बारीक बीन ना. डिसअपॉयंट करना म्हणटा तो म्हाका. आनी टमाट कितें 1 किलो आसें. चडशें दिसता मरे. ओपन करूं ना हांवें. टमाट मिक्स हाडला पिके आनी आनी हे कितें अर्द किलो. आनी कोथमीर कितल्याची ती? 20 रुपया चुडी. गांवठी ती बॉयलर दिसता ती. ना बॉयलर पेर नाशिल्ले मागीर तुका नाका दिसता म्हणून हाडूं ना. पेर हाडप न्ही. तू खूब कितें दिसता. तुका दिसता सगळें आसता. भाजी जी कितें आशिल्लें पळय सगळी काडून धुवन निवळ करून जाग्याच्या जाग्यार दवरली. इवन कोथमीर सुद्दां. हरशी कोथमिरे हांव वाट पळयतालो. बेजार येतालो तो बिजी निवळ करपाक. सो ती बीन हें केली. नुस्तें हाडलां हेणें. तर नुस्त्याचें हुमण. सो एकातून मिरसांग जी आसा पळय ती काडून दवरल्या. नॉर्मल नुस्तें नॉर्मल मिरसांग काडून दवरल्या. रेसिपी बी अशी कांय शेअर करना तुमच्या वांगडा. बेश्टें आमचें गोवन फीश करीची आसता पळय तीच. सुक्यो मिरसांग्यो मिक्स. मागीर गांवठी मिरसांगेचो पिठो, सुकी कोथमीर, हळदीचो पावडर, सोय, 2 तरेचें आमटाण आनीक कांदो घालून मिरसांग वांटपाक जाय. टायम जालो. कितलो टायम जालो रे? 12:30 जावपाक गेल्या. तूं मिक्सर लावपाक जाय. सो तो लावन घेता हें करता. आनी हांगासर पळय नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें क्लीन करून दवरलां. आनी बाकीची रांदपाची तयारी आदन बी सगळें करून दवरलां. सो हें सगळें जें आसा पळय न्हू तें पयलीं रांदून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. पयलीं मिक्सर लायता मागीर आदन बी दवरता गॅसार. ओके चलो. सकाळीं न्ही रांदपाची गडबड आशिल्ली. सकाळीं म्हणल्यार दनपारां जेन्ना हो भाजी बी घेवन आयलो पळय न्हू तेन्ना. सो तो येता म्हणल्यारच लेट जालो. तेजे नंतर बेगी बेगी रांदपाचें आशिल्लें. नुस्तें बी हाडलेलें न्हू. सो ताका लागून गडबडीन तुमकां जें कितें हाडलां पळय तें दाखयलें. आनी एक्चुली न्ही हेका हांवें चॅलेंज अशी दिल्ली की तूं हाड अशें म्हणून. बट एक्चुली पळोवपाक गेलें न्ही सारकें परफेक्ट जें कितें जाय आशिल्लें पळय तितलेंच क्वॉन्टिटीन तितलेंच सामान हाडलां. फक्त इतलेंच की तांबडी भाजी जी हाडल्या पळय ती म्हाका लायक जायना कित्याक इतलेंच बारीक पानाची आनी भाजीनी मातशी जून बीन आसा. ते जर एक स्कीप केलें न्ही तो एक पार्ट ती एक वेजिटेबल जर तर स्कीप केली न्ही बाकीचे सगळे जे आसा पळय ते परफेक्ट आनी बरें अशें हाडलां तेणें.
सो सारकें हाडला. टमाट बी 1 किलो हाडला. कांदे एक्चुली आशिल्ले म्हाजे कडेन 1 किलो मायज 1.5 किलो सुमार कांदे जे आसा पळय म्हाजे कडेन इन स्टॉक आशिल्ले. स्टील हांवें 1 किलो हाडला. बट कांदे जे आसा पळय ते हांव सदांच इन स्टॉकूच दवरिता. आतां गरमेक मातशें कितें जाता रोखडेंच पिड्यार जाता न्ही, ताका लागून चड हाडून दवरपाक अशें हें दिसता. बट ओके 1 किलो हाडल्या. पयलींचे 1.5 किलो समथींग कांदे आसा म्हाजे कडेन. 2.5 किलो कांदे जाले न्ही. 1 विकाक मायज 2 वीक सुमार येतले म्हाका. विकाक ऑलमोस्ट असो तसो रफली जर हिशोब केलो न्ही 1 किलो भर कांदे लागता. बटाट बी हाडले 1 किलो भर सुमार. आनी बाकीचे गाजर हाडला तेणें. बीट आसा म्हाजे कडेन ते तेणें पयले. मोठी वांयगी आसा, गांवठी वांयगी काणकोणसान हाडलेली भरत करपाक. ते आसा. बारीक वांयगी बी आसा. ते सगळे तो पळोवन गेलो, ताका लागून तेणें आनी ती भाजी जी आसा पळय ती हाडूना खंय. सो आसा आतां हांव भायर निवळ करता रस्त्यार. आमचें न्ही घर कमी आनी भायर निवळ करप चड जाता. सो तेंच निवळ करता. येयलो की ना मागीर एक बारीक असो इंटरव्यू घेता की कसो आशिल्लो तेजो एक्सपिरियन्स विदावट एनी नॉलेज, विदावट म्हाजी हेल्प घेयनासतना शॉपिंग करप जे आसा पळय ती कसो तेजो एक्सपिरियन्स आशिल्लो ते सांगता मागीर विचारून. म्हळ्यार एक्चुली हांवें म्हटलेलें ताका उदोळ. सो म्हाका म्हणटालो की मातशे एफर्ट्स पडले अशें म्हणून. स्टील तुमकां एकदां विचारता तुमचे उजी कॅमेरा ऑन करून ओके पळोवया कितें सांगता तो. जालें भायर निवळ करून? आठवड्याक कितलेदां निवळ करता तूं भायर? 2 times. उजो घालता. निवळ कितलेदां करता? निवळ दिसा 2 फावटी करता न्ही हांव. म्हणल्यार टायम आसल्यार 2दां. अदरवायज एक करता दिसा. ओके. हें जाता न्ही पिल्लां सगळो कचरो. दुसऱ्या झाड कचरो हांव काडटा. व्हेरी गूड. आनी तुका एक मेन क्वेश्चन आतां. सकाळचो तुगेलो एक्सपिरियन्स सांग. पळय ऑलमोस्ट तुका जाय तशेंच सगळें सामान हाडूना. येस. कांदे, टमाट, बटाट युजुअल न्ही ते कोथमीर बीन. सो हांवें ते सगळे हाडले. क्वांटिटी एक किलो सगळे. गाजर बी 1 किलो ना ते? ना ते हाफ किलो. आनी तांबडी भाजी वांगडा एक्सपिरियन्स कसो आसलेलो? तोच एक मातसो वर्स्ट एक्सपिरियन्स. तो तिणी ना रे बाबा बरी आसा अशें म्हणलें दिसता. जाणटे गो. तशेंच कर तूं. कोण जाणटी दिसता पळय तिचे कडेन वयता आनी कितें आसता घेता आनी येता. एक्चुली हाडप सारकें बट पळोवन हाडूं जाय न्ही. मागीर एक फाती हाडली. पळय मम्मी घातल्या पिशां आबोल्या फाती. 10 रुपया चेंज ना म्हणून जाली खंय ती. फाती घेवन येयलो 10 रुपयांची तेजे कडल्यान. पण 2 आनी हाडल्या तुवें त्यो तांबडी भाजयेची चुडी. सोमारा एक आनी ब्रेस्तारा एक. उगी ना ब्रेस्तारा चड उरती ती सगळी रेबो जावन वयतली. फाल्यांच करपा. आनी ती कांय ना डेट बी घालूं मेळना तिचे. फक्त पानांच काडून घालपाची. जून आसा न्ही ती ताका लागून. बाकीचो ओवरऑल एक्सपिरियन्स तुगेलो? बरो आशिल्लो. हाडटा न्ही तशें करून. पयलीं बी हाडटा आमी. हां लग्ना पयलीं हाडटालोच रे. बट अशें आतां तुका क्वॉन्टिटी कितली जाय कितली नाका खंयची भाजयेची कितली क्वॉन्टिटी अदमास आसा. आतां नेक्स्ट टायम जर म्हाका बेजार येता वचपा जाल्यार तूं हाडपाक शकता तर. ऑब्वियसली. आतां हाडूना हांवें. आनी बरी सगळी साम बरें विचून हाडली. सकाळ फुडें गेली म्हणून बरी मेळटा तुका ती. सगळे विचून काडले तुवें? हय विचून काडला सगळें. अरे वा. लिंबू बीन अशें आड करून हाडला. 10 काडले. दी म्हणल्यार दी म्हणून बसलेलो. असो बीन जालो. हे लिंबू कितली म्हारग जाल्या? 50 रुपया 8 हाडले तुवें न्ही. बरे आसा मोठे आसा आनी पातळ सालीचे बी आसा. बरें विचून हाडला हांवें ते. आनी ते अशें करून ते वाटी घालताले लिंबाचे ते ना? आतां घालना खंय. म्हळ्यार म्हारग जाल्या न्ही. म्हारग म्हटल्यार तुमीच करता रे म्हण सांगला हांवें ताका म्हारग. हय तुमी स्टॉक मारता आनी तुमी म्हारग करता आनी ना म्हारग जाल म्हणटा म्हणून. आनी थोडे दिसान आतां पयशा व्हॅल्यू ना म्हणून आनी थोडे दिसान टमाट म्हारग म्हणटा. मागीर कांदो म्हारग जाता. जानेवारी फेब्रुवारी की नाल्ल म्हारग जाता. सो आतां कॉमन जालें तें. सो ओके फायनल तुगेलो ओवरऑल एक्सपिरियन्स पॉझिटीव आशिल्लो तर? आतां म्हणल्यार अशें तें तुका जेन्ना पळय सांगता पळय न्हू की अमकी अमकी भाजी हाड म्हणून तेन्ना तूं ती बी हाडटा आनी आपल्या जाय ती बी हाडटा. आनीक जेन्ना पळय तुका सांगता तुका कितें जाय तें हाड म्हणून तेन्ना तूं सारकें हाडटा म्हणून जालां. म्हणून आतां नेक्स्ट टायम तुका सांगप ना कितें कितें जाय तें. तूं फ्रीज ओपन करून पळय थंय हितून कितें कितें आसा तें पळय आनी हाडो तशें हाड म्हणल्यार तूं सारकें हाडटा. नाल्यार तूं कितली त्या दिसा न्ही कितें धडवत काडून हाडलेल्या भशेन पिशवी भरून हाडून आशिल्ली त्या संडेक. बट मस्त न्ही. चलो ओके फायनली डन.
बाय बाय. सो फायनली भाजी बरी आसा, बरी हाडली आनी आयची चॅलेंज सक्सेसफूल गेली. थँक्यू. आतां केन्नाय म्हाका बी बेजार येता मार्केटान वचपा बी जाल्यार सांगप ना अमकें अमकें हाड म्हणत, कितें जाय तें हाड म्हणप, जाल्यार थोडीशी क्वॉन्टिटी येता, नाजाल्यार मागीर चड क्वॉन्टिटी येता. हांव जें कितें सांगता तें बीन हाडटा आनी आपल्या जाय तें बीन हाडटा न्ही, ताका लागून. सो चलो हेचेच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे नवे इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय.